हिंगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे कोण कंप्लेन करताय तेंगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयली इन्क्वायरी जाय न्ही कित्याक ते कंप्लेन करतात न्ही केल्यार जाता कर पयली कर निलेश काब्राल ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन विचारपाचें आशिल्लें की हे स्किमीक क्रायटेरिया कितें आशिल्ले क्रायटेरिया म्हणटा मुख्य क्रायटेरिया आशिल्लो तो सोपा टॅक्स आतां तुगेली कुडचड्या म्युनिसिपालिटी आसा तितून भितर कितले लोक बसता खबर आसा तुका सोपो रे 200 पूण स्किमी 10,000 जाले मागीर कितें आशिल्लो तो टॅक्स जो रिसीट दिता तो रिस्पॉन्सिबल ताका तशें तो सोपो टॅक्साचो रिसीट सोपो टॅक्स खूब वस्तू विकता भाजी विकना बाकीचे खूब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विकता हे विकता खुबशे विकता तांकां एक स्कीम मेवली काय ती पूण हे सगळे फाटली गजाल न्ही मग त्याचा हांव कसो रिप्लाय दितलो तुका हे सगळे जावन फाटल्यानी थोड्यांनी एप्लाय केल्ले आसा तांकां ते पयशे मेळटले तसो जर प्रश्न आतां पळयता स्क्रुटिनी करता ते सगळे आनी तो प्रश्नान जर तुमी सारखे प्रश्न विचारलेले एकच प्रश्न असो डिटेल दिवं जातालें सगळे डिटेल दिवं जातालें तेच प्रश्नाचं उत्तर हो साहेब तोच प्रश्नाचं उत्तर की पयशे स्कीम जी आशिल्ली पळय विचारले ताणें ती स्किमीक पयशे मेळटले काय 10,000चे उरलेले लोकांचे एकूच स्पीकर सर डिस्कशन स्पीकर सर गव्हर्मेंटा कडेन एकूच मागणी आसा देर आर लॉट ऑफ पेंडींग फॉर्म्स पेंडींग एप्लिकेशन्स विच आर शोईंग ऑन द सिरियस नोट तुम्ही डिसिजन घ्या दिवचे ना वॉट एवर इट इज कित्याक अजून लोक वता भाज्याची फॉर्मां भरतात पेपर लायतात आनी परत धांवून येता मेळटले काय ना तुम्ही सँक्शन केली जी पेंडींग आसा तुम्ही डिसिजन घ्या दिवपाची आसा काय ना डिपेंडींग ऑन द जेन्युइन पार्ट ऑफ द वेजिटेबल वेंडर आणि ही स्कीम डिसकंटिन्यू करच्या पेक्षा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक जाताले लिंक करची टू प्रमोट एग्रीकल्चर इतलीच मागणी माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें तुमकां की डिमांडा वेळेचे उलयात म्हणून आणि त्याच बरोबर हे सारखे हांव चौकशी करता चौकशी करून तेजो कितें निर्णय घेता योग्य तो सुभाष फळदेसाय फुडलो प्रश्न सर एकूच क्लॅरिफिकेशन दिता आमचो बाब हो मायकल लोबो बोवाळ घालतालो म्हण ताका गोवा सरकारान पोरू एक नवी स्कीम एप्रूव केल्या जातून जेन्युइन केसीस ऑटोमॅटिकली कवर जातल्यो आनी ती म्हणजे ट्रेडिशनल बिझनेस हे आसा पळय प्रोफेशन्स मागीर मीटकार रेनेर तातूंत भितर भाजी वाडोवणारे आनी ट्रेडिशनली भाजी मळे करणारे आनी विकणाऱ्यांकूय भितर हें आसा कवरेज आसा बट देर द क्रायटेरियाज आर मच स्टिफर म्हणजे कोणाकूय बेटा एप्लिकेशन केलें म्हणून मेळचें ना त्या हाज्या सकयल जर कोण जेन्युइन केसी आहा दे कॅन कम अंडर दॅट स्कीम दॅट वील बी इम्प्लिमेंट हाका पयशे दवरले एपा 5 कोटी रुपया दवरलेले आहा त्या स्किमी अंडर येवनी तांकां थंयच्यान करूं येता पण ही स्कीम ज्या पद्दतीन आसा पळय त्या पद्दतीन ती आतां जाली म्हणजे पुरो इतली सुभाष फळदेसाय स्पीकर सर आय मे बी टू आस्क स्टार क्वेश्चन LQ नंबर 4B स्पीकर सर आन्सर इज एज पर स्टाईल स्पीकर सर माननीय मंत्र्यांनी म्हाका एक बरें उत्तर दिल्लें आसा म्हजो प्रश्न आशिल्लो की कितली पर्संटेज ऑफ द जॉग्राफिकल एरिया इज कवर्ड अंडर RP 2021 अंडर इंडस्ट्रियल झोन किंवा ज्या जाग्यार आमकां इंडस्ट्री घालपाक मेळटात त्यो उत्तर आयिल्लें आसा 1.13% म्हणजेच गोंयचे आमी ज्या वेळार इंडस्ट्रीचे आनी आमचो रोजगार मेळपाक जाय म्हणटा आनी आमचे जॉग्राफिकल एरिया एलोकेट केल्ले आसा ते म्हाका दिसता खूब कमी आसा म्हणून माननीय मंत्र्या कडेन मागता ज्या वेळार आमी फॉरेस्ट म्हणटात आनी अजुनूय फॉरेस्ट वाडोवपाक पडटा क्लियर फॉरेस्टाचीच एरिया 20.58 कितें तरी आसा आनी टोटल फॉरेस्ट कवर जे आसा मोर दॅन 35% ऑफ द जॉग्राफिकल एरिया फॉरेस्टां भितर आसा माननीय मंत्र्यांनी अशें कितें प्रोविजन करपाक जाय म्हाका दिसता तांणी दुसरो म्हजो ते क्वेश्चनाचो C पार्ट आसा the government has any plans to acquire more land म्हणले जर जाय there is no such decision has been taken so far म्हणजे सरकारा कडेन मागणी आसा की तुमी चड इंडस्ट्रियल हातूंत भितर आसपाक जाय बेरोजगार खूब प्रमाणान वाडलेलो आसा मायनिंग सेक्टर बंद पडले आसा हे हांकां अल्टरनेट सायट्स जावपाक जाय न्ही आतां तुमचो जो C पार्ट आसा तातूंत भितर आमचे कांय प्रपोज इंडस्ट्री आसात तातूंत भितर ती पैंगिणी आसा लाटंबारसे आसा कारांबोलीम आसा आनी शिरोडा आसा म्हणटकीर ह्या हितून भितर आमी हे प्रपोज केल्ले आसात आनी ताचो प्रोसेस जो आसा तो बेगीन आमी करून घेवंक पळयतात माननीय मंत्र्यांनी हातूंत भितर म्हाका म्हणजे सांग्या भितर इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हळ्यार प्रोबेबली ही सांग्यार पयलीं जाल्ली आसा आनी तातूंत भितर
म्हाका कितली एरिया सांग्या भितर इंडस्ट्रियल पर्पजा खातीर राखीव आसा आनी ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर आमी खंयची फॅक्टरी घाला काय कितें घाले जर जायत जाल्यार आतां पर्यंत त्या एरियेंतली कितली एरिया ताजे खातीर रिजर्व जाल्ली आसा हो क्वेश्चन ना आनी तुमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसल्यार दिल्यार जाता नाजाल्यार मागीर दिल्यार जाता. दिता इन्फॉर्मेशन ताका हातून ना न्ही तें ना इन्फॉर्मेशन घेवन दिता. श्री नरेश सावळ. अन्य मंत्र्यांक म्हाका विचारपाक जाय की लाटंबाचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचें कितें जालें? प्रपोज न्ही. प्रपोज पूण खंय पावल्या काय म्हणून? चालू आसा प्रोसेस चालू आसा. कितलो तेंप लागतलो? ताका आनी अनेक गजाली आसात न्ही इंडस्ट्री म्हणजे काडल्यान अशी दिवंक मेळना. कितें आतां पर्यंत तुमी कितें केलें? महत्वाचे तुमी भितर आसात जशी शिरोडाय आसा तशी तुजे लटंबरचे आसा. पूण आतां पर्यंत आमी हे सगळे बरोबर घेवन या न्ही मुखार. आतां पर्यंत कितें केलें काय म्हणटा? हांव ताजे प्रश्नाचे पयलीं उत्तर दितां की ते सुमीत इस्पात म्हणटा का 90,000 दिल्ले आसा स्क्वेअर मिटर. टोटल एरिया 4,98,850. साधारण ते 3,10,000 अजून स्पेअर उरयल्ले आसा. पण हो जो श्रुतीक इस्पात हांव निदर्शनाक हाडपाक सोदतां मुख्यमंत्र्याचे आनी मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री की श्रुतीक इस्पात हो जो कारखानो थंय आसा तो इतके डस्ट पोल्युशन करता की सभोवताच्या त्या रेडियसा भितर साधारण ते 5 किलोमिटराचेर कोणी जर 1 तास बसून उबो रावलो जर जायत जाल्यार त्या कपड्याचेर साधारण ते 1 किलोमिटराच्या परिसरा भितर कोणी 1 तास उबो रावलो जर जायत धवे कपडे कंप्लीट काळे जाता इतको प्रदूषणकारी आसा. आनी ताचे मुळे आमी जायते प्रयत्न करूनय दुसऱ्या इंडस्ट्री त्या भागां भितर वचपाक शकना म्हणून हो जो 4 लाखांची जी एरिया आशिल्ली ती वेस्ट गेल्ली आसा. कितें एटेम्प्ट्स आमच्या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा कडच्यान अजून पर्यंत जाल्ले आसा की थंय नवे इंडस्ट्रीज व्हरपाचे. एक तर हाचेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या मार्फत हाचेर एक्शन जावपाक जाय. कितें तरी एक इन्व्हेस्टिगेटींग टीम आसपाक जाय जे पोल्युशनाचे फॅक्टर्स आसात कंपोनंट आसात ते कितले प्रमाणात आसात हे काडचे आनी हाचेर कारवाई करची अशी मागणी आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तो सीएमाच्या ज्युरिडिक्शना भितर येता ना इन्वायरमेंट म्हणटकीर त्या संदर्भान तांचे कडेन चर्चा करया आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड धाडून थंय जे कितें डस्ट जाता ताचेर उपाय घेवया. माननीय आमदार नरेश सावळ. म्हाका बाकीची जी जमीन आसा 3,10,000 स्क्वेअर मिटर अजून पर्यंत आसा. म्हाका दिसता की इंडस्ट्रियल इस्टेटीन तातूंत भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी केल्लो ना अजून पर्यंत. हो इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय रेडी जाले शिवाय इंडस्ट्रीज कश्यो येतल्यो? म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जाली ही इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणून डिफायन केल्ली आसा एक्विजिशन जाल्लें आसा आनी तातूंत भितर जर फुडें इन्फ्रास्ट्रक्चरच जर तुमी करना तातूंत थंय लायट व्हरना थंय उदक व्हरना जाल्यार इंडस्ट्रीज येतल्यो कश्यो? हो प्रोसेस केन्ना पर्यंत जातलो? करया जातले. आं माननीय आमदार नरेश सावळ हाणें जो म्हायती मागल्या ती तुजी एरिया आसा ती 3,43,785 आनी ताजो स्टेटस जो आसा the proposal is prepared and submitted to the collector north for issue of notification under section 4 on 7/2/2013. फक्त इंडस्ट्रियल इस्टेट जितली जागा आसा तितलीच तुम्ही एक्वायर करता का आनी तेच्या भायर आनीकय कितें करता? प्रश्न आसा हांगा जितली म्हणून एरिया थंय पयलीं डिमार्केट जाल्ले आसात तेच्या संदर्भात विचार जातलो. बरें तुमकां एक खबर आसा की त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडेन वचपाक रस्तो आसा का तुमकां रस्तो करचो पडटलो? पयलीं येवन न्ही मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करया. पयलीं इंडस्ट्रियल इस्टेट करतले आनी मागीर रस्तो जावनी न्ही. इंडस्ट्रियल इस्टेट घालपाक आनी 2 वर्सां आनी मागीर 3 वर्सां परत रस्तो करपाक अशें आसा काय वांगडाच जावपाक जाय? ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात पयलीं हांचो रिपोर्ट येवनी तो रिपोर्ट येतरी आमी मुखाल्लें काम कितलो टायम लागतलो? ते ताजेर डिपेंड आहा न्ही. कलेक्टर बेकारी वाडलेली आसा आनी बेकारीक लागून चोरयो जाता बाकी कितल्योश्योच गजाली घडटा. श्री स्पीकर सर कितले वेळा भितर सांग्याची जाली ती नाजाल्यार इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रश्न मेन म्हजो आशिल्लो म्हाका उत्तर मेळत ना. कोरिया म्हणलें न्ही मागीर केन्ना जातलें? अन्य मंत्र्यांनी हे प्रपोजल आसा म्हणून सांगला न्ही एक्विजिशन बी करपाचो प्रोसेस चालू आसा. विष्णू वाघ. आमकां एक पॉइंटेड आन्सर जाय सभापती महोदय इंडस्ट्रियल मिनिस्टरा कडल्यान की ह्यो चारूय ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटीची नांवां तांणी सांगल्यात हाचे प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन स्टार्ट जाला काय फक्त सरकारचो विचार आसा? कित्याक हांवें एक संबंदीत प्रश्न विचारला आजूच तो येवपा आशिल्लो तातूंत रिप्लाय दिला द लँड हॅज नॉट बीन एक्वायर्ड आनी दे आर अवेटिंग TCP's अप्रुवल म्हणून. सो नक्की कितें आसा? जर जालां जाल्यार ताच्या संदर्भात सरकारान कितें पॉलिसी केल्या? पॉलिसी इन द सेन्स इतलेंच म्हणटा हांव पॉलिसी कित्या खातीर की कशा प्रकारच्यो इंडस्ट्री ते एरियान हाडप हाचो विचार सरकारान केला.
फॉर एक्झाम्पल करमळी जी कुमारजुवे आणि सांतांद्रे ह्या 2 मतदारसंघांक करमळीची लागतली, वा थंय कसले प्रकारच्यो फॅक्टरी जाय हाचो विचार करून त्योच फॅक्टरी म्हाका दिसता थंय हाडपा जाय थंयचे हातून, कित्याक आमकां थंय हायली मॅकनायज आनी हायली हें थंय नाका, ज्यो चडांत चड रोजगार दितल्यो त्या बेकारीक उबा चडांत चड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड आमकां जाय अशा प्रकारची पॉलिसी डिपार्टमेंटान केल्ली आसा काय कितें? ना, कितें कशें आसता आतां फॉर एग्जाम्पल एक आमी इंडस्ट्री लँड एक्वायर केली, ते करून मागीर आमी प्लॉट डिमार्केशन करतात, ते कितल्याचे करपाचे, 20चे करपाचे, 10चे करपाचे, 5चे करपाचे, 1000चे करपाचे काय 600 करपाचे, आनी ते प्रमाणे जेन्ना आमी एडवर्टायज करतले त्या वेळार ज्यो कंपनी आमकां एप्लाय करून पूण फाल्यां खंयची जे कंपनीन 5 जाण सुद्दां फूल हें ऑपरेट करूं शकता विथ हायली डिजिटलायज्ड हातून अशी कंपनी करतली. सो सरकारान एक खंय तरी हें दवरपा जाय की बाबा ह्या एरियेन आमी तांकां अलाव करतले काय ना, काय आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेटींग इंडस्ट्रीज करतले. आमचे कडेन स्क्रुटिनी कमिटी आसा आनी ही सगळी स्क्रुटिनी कमिटी आसा ते पळयतली. पयलीं आमी जे पयलीं आदले वेळार जे प्लॉट आशिल्ले ते अशेंच काडून दिताले, आतां आमी रेग्युलेशन केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे हें सगळें चलतलें. पूण एक्विजिशन हें बेगीन जालें जायत जाल्यार बरें पडटलें आनी त्या खातीर एक्विजिशन हें इंडस्ट्री हातीन उरना, ताका टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग लागता, ताजी कलेक्टर लागता, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो बरे भशेन जावपाक जाय जाल्यार बेगीन जावंक शकता. करमळीची जी 2,82,000 स्क्वेअर मिटरची जमीन हें केल्या आतां आयडेंटिफाय केल्या, म्हाका दिसता की थंय अजुनूय आनीक करपा जाय, कित्याक कम्युनिटी कडेन थंय जमीन आहा आनी कम्युनिदाद रेडी आसा. जर गव्हर्मेंटान सांगलें जाल्यार कम्युनिदाद दिवपाक तयार आहा. ह्या दृश्टीन तुमी पावलां उबारची. श्री निलेश काब्राल. इंडस्ट्रियल स्टेटी एक्वायर करपाक खंयचे डिपार्टमेंट तुमकां फॉर्मुलेट करता स्कीम? इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो तेजे एलायड कितें आसा तें फॉर्मुलेट करता? हे आतां इंडस्ट्री तुमी म्हटल्या की एक्वायरिंग प्रोसेस चालू आहा, तेका फॉर्मुलेट कोण करता स्कीम ही? झोन चेंज जावंक जाय, पयलीं कसलो झोन आसा तो पळोवचो पडना. तुमकां कळना ते फॉर्मुलेट कोण करता स्कीम? इंडस्ट्री एक्वायर करपाक ते प्रोसिजर कोण करता? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट. म्हणजे थ्रू कोण? तुमचे ओन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नो टू आयडीसी बी ते आयडीसी. पूण म्हाजे विचारपाक जाय, आयडीसीन जे एक्वायर केल्ले जमनीन आसा तेंचे सगळे सारखे आसा काय? खंयचे जमनी? सर आतां तुमी जे इंडस्ट्री एक्वायर करपाक आतां फुडें घातल्या, आतां एक एक्झाम्पल दिता, एक क्वेश्चनाचें उत्तर ना पूण एक्झाम्पल दिता साहेब, की इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आयडीसी जे डिव्हिजन आसा कुडचड्यार एक जागो एक्वायर केल्लो फॉर रिहॅबिलिटेशन. पुढच्या फाटी जी तुमची आयडीसीची मिटींग जाली तेन्नाय तांकां प्रॉमिस केल्लें की ते गाला सिस्टम करतले, पण अजूनय तेणें प्लॅनिंग करूं ना. म्हणजे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटचे आयडीसी डिव्हिजन चलता ना चलता हे तुमकां विचारपाक जाय म्हाका. चलता ना चलता? चलना जाल्यार ताका कित्याक दवरल्या थंय? पगार घेवपाक एकट्याक सस्पेंड केलो, बाकीच्या सगळ्यांक सस्पेंड करपाचें. ताका जर काम करपाक कळना ताका कित्याक दवरला? तो हश्मी म्हणून हांगा बसयला, तो हश्मी फक्त भाशणां करता. तुमी मिटींग घेतलेली, तुमी थंय येवन मिटींग घेतली, सगळे एकठांय केले, पूण आतां मिटींग घेतले 8 महिने जाले, पूण अजूनय कांय करूं ना. मागीर तांकां कित्याक दवरल्या? तांकां घरा लागला न्ही, बसून रावया आमी. आयडीसीचे चेअरमॅन जे आसा ते माननीय मुख्यमंत्री आसात आनी ते संदर्भात त्यांची योग्य दिशेन पावलां पडले न्ही आसात आनी म्हाका दिसता की इंडस्ट्री भितर खंय तरी बदल जातले आनी तुजो जो प्रपोजल आसा हे हांव सिरियसली आतां तेजे विचार करतलो. सिरियसली करपाकूच जाय. कित्याक आतां साहेब हांव एक सांगूंक सोदता, एकूच सांगता साहेब, कित्याक जावपाक जाय की जेन्ना जागे एक्वायर करता तेन्ना एक्वायर केल्ल्या जाग्यार इंडस्ट्री जावपाक जाय. पूण हे इंडस्ट्री हाडपाचे जे ऑफिसरांनी प्रयत्न जे चालू आसा ना चालू आसा ते कांयच करना ते सद्याक. पण तेन्ना इंडस्ट्री एक्वायर केले म्हणून जायना. जे एक्वायर केल्या जाग्यांनी इंडस्ट्री सारकी येयली जाल्यार आमकां ते जे मायनींग एफेक्टेड एरियांनी आतां जे काम मेळना लोकांक ते पण रोजगारी मेळटली, तेजे मातशें लक्ष घालचें. करता. फुडलो प्रश्न. स्पीकर सर, एकूच व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन माझो. तुका टुरिझम लागता रे, तुका ते मायकल बाब. Speaker sir, does the government propose to... You have ample chance to speak on demands. You can always ask any whatever you want during that. Please. Next question, Srimati.